नमस्कार. आयच्या ह्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. कांय दीस असे असतात आनी कांय प्रोग्राम असे असतात तेन्ना हांसचें काय रडचें तें कळना. म्हाका दिसता आज गोंयची जनता आनी गोंयचें राजकारण जे गजाली अणभवता ते जर पळयलें जाल्यार कोणाक हांसपाचें आनी कोणाक रडपाचें असो प्रश्न पडटलो. प्रत्येक फावटी आमी चिंततात की गोंयच्या राजकारण्यांनी आपली पातळी खूब सकयल व्हरून दवरल्या आनी प्रत्येक फावटी ते आमकां चूक थारायता आनी सकयल व्हरतात. ही पातळी काय आनीकय हाज्याकी सकयल वचपाक शकता आनी जें जालां ताचें विश्लेशण कितें. चार मानेस्त आसा म्हजे बरोबर स्टुडियोक. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे ज्येश्ठ फुडारी आदले मंत्री दिलीप बाब परोळेकर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे ज्येश्ठ पत्रकार लोकमताचे संपादक राजू बाब नायक, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे मोगोचे फुडारी आनी युवा पॉलिटिशियन केतन भाटीकर. आनी चौथे आसात म्हजे बरोबर हू इज बिकमिंग इन्क्रिजिंगली रेअर स्पिसीस इन गोवा, काँग्रेसीचे आमदार, खूब मोठ्यान म्हणटा अलेक्स रेजिनाल्ड. हांव सुरवात राजूबाब तुमचे कडच्यान करता. ही घडणूक पळयतकीर गोंयचें राजकारण आनी गोंयचे राजकारणी हांचे बद्दल कितें दिसता? नाही, गोंयचे राजकारण्या बद्दल आमी आमचें ऑलरेडी मत केलां. भोवतेक सगळ्या विचार करपी पत्रकारांचें एकमतय आसा की ते खंयच्यानी माकडा भशेन उडी मारूं शकतात. पूण हातून भितर जेन्ना पळय जे पळय फाटले 2 दीस जी पळय घडणुको चलता हातूंत भितर गव्हर्मेंट वॉज स्टेबल. कशाच तरेचे इन्स्टेबिलिटी नाशिल्ली. खंयच्याच केंद्रान बीजेपीचे स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट आयला तांच्या स्वताच्या बळाचेर. अशे वेळार अशे तरेची उलथापालत करप गरजेचें आशिल्लें काय कितें हें कळना. 2 दिसा भितर आतां येत्या सोमारच्यान विधानसभा अधिवेशन जावपाचें आसा. गोंयचो अर्थसंकल्प मांडपाचो आसा. म्हणजे गोंयच्या फुडाराक दिका दिवपी अर्थसंकल्प जेन्ना आसता ते चर्चा वेगवेगळे तरेन ताजो एक ताजे उहापोह जावप. अशे वेळार राजकीय हें जाता हाका उडयतात ताका काडटात ताका वाडटात काँग्रेस फोडटात. म्हणजे दीस इज समथींग व्हेरी एब्सर्ड. आनी हे राजकीय हे जे पळय नाट्य हो शिगमो जो पळय तो खूब सकयल्या लेवलाचो दिसता म्हाका. आनी बीजेपी हें करता इतले आमी सगळ्या लोकांना आयकलें पार्टी विथ अ डिफरन्स आनी काँग्रेस अशें करता म्हणून. पूण बीजेपीन हें जें पळय सामकें वायट पद्दतीन जें पळय कितें केलां आनी तातूंत तांचो टॉलेस्ट लिडर पर्रेकर गेलो ते बरोबर केलां. म्हणजे लोकांक एक पचन जावं इन्क्लुडींग बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक. ज्या पद्दतीचे सोशल मिडियाचेर फाटले 2 दीस ज्या पद्दतीचो उहापोह आनी लोक सामके किळसवाणे मत व्यक्त करतात बीजेपी कार्यकर्ते दिल्ली साकून गोंय मेरेन. हे सामकें म्हणजे लोकांक एक कळ्ळें अरे कितें चल्लां काय तुमच्या गोंयांत. म्हणजे आमी 1980-90 भितर आयकताले हो फुट्टा तो फुट्टा हें सरकार घडटा. म्हाका दिसता त्याच लेवलाचेर हें जालां. किळस येता. दिलीप बाब कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? एक म्हणटात की तुमच्या पक्षाक दोश दितात की कांय मुवमेंट्स अशे असतात जंय फोडाफोडी ही राजकीय गरज आसता, स्टॅटिस्टिकल नेसेसिटी आसता. आज ती नाशिल्ली तरीकय हें जालें म्हणून तुमच्या पक्षाची टिका जाता. कशें आसा जाणा, हें निमाणें आमी केलां पळय. भारतीय जनता पक्षाचे पुढारी जे आसात वो लेजिस्लेचर आसा हेंच्यांनी हें सगळें चलता पळय हें राजकारण आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसा ह्या माचयेर बसलेले तुमकां धरून बाकी सगळ्यांक एक एक्सेप्ट करतले की राजकारणान कितेंय गोश्टी जावंक शकता. आमी जर गोंयचो इतिहास आमी हेजो इतिहास पळोवं नाका, भारताचो इतिहास पळोवया नाका, पूण गोंयच्या इतिहासान आमी ल्हान आसतना सुद्दां मोगो पक्ष आसले. मोगो पक्ष सादारणशे 17-18 जिखून हाडटाले. मागीर ते काँग्रेसीन वचप आनी काँग्रेसचें सरकार करप. तेज्या नंतरचो इतिहास सुद्दां आमी पळयला. आनी आयज पर्यंत पळयत येयल्या की जें राजकारण चल्लां पळय, आयज तुजे कडेन जर संख्याबळ आसा जाल्यार तूं किंग आनी तुवें सरकार करूंक शकता. म्हाका दिसता एक्झॅक्टली तेंच चल्लां. नवीन कितें चल्लां? नवीन टिका करपा सारकें नवीन कितें चल्लां? नवीन कांयच ना. हातून कितें तुजे कडेन जर संख्याबळ आसा जाल्यार तूं सरकार चलोवंक शकता. राजू बाबान एक म्हळें की तुमी सांगताले पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणून. या आज तुम्ही पार्टी विथ अ डिफरन्स खंय उरले? पार्टी विथ अ डिफरन्स हेजो अर्थ आनीक खूब आसा. आमी ह्या भारतीय जनता पक्षाचे जे बायलॉज आसा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आहा पळय आमी मानतना पयलीं आमच्या ह्या देशाक मानता, मागीर पक्ष मानता आनी मागीर जो कोण तरी भारतीय पक्षाचो जो हो आसा एखादो कार्यकर्तो आहा हेका मानता. पूण हेज्या बरोबर हें सगळें मानतना हें घेवन फुडें वयतना हें राजकारण करप हें तितकेंच इम्पॉर्टंट हें म्हाका दिसता. आयज भारतीय जनता पक्ष म्हाका दिसता पयलीं 2017 सालान आमी 13 जाण येयल्ले. पूण खूब जाणांक दिसलें की हें मेळोन आमी सरकार करप. आमचे सर्गिस्त मुख्यमंत्री मनोहरभाई आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर
हेंच्या नेतृत्वा सकयल हें करप आनी ते जॉयन जाले. आतां जे कोण आसा पळय तांकांय दिसलें की बाबा आमी हेज्या फुडें आनी काँग्रेस पक्षाचें आनी फुडलें भवितव्य ना, आमी हेजी हात धरप, भारतीय जनता पक्षाचो हात धरप, आमी फुडलें राजकारण करप. म्हाका दिसता ह्या विचारान हे भितर सरलेले आसा आनी भारतीय जनता पक्ष आसा हो राष्ट्रीय पक्ष आसा, पूर्ण भारतभर पसरलेलो आसा आनी ह्या पक्षान सगळ्यांक येवकार आसा, सगळ्यांनी येवचें आनी पक्षाची ध्येय धोरणां आसा पळय ही ध्येय धोरणां ती मानून घेवची आनी राजकारण करचें हो आमचो विचार. केतन बाब, हें पळयतकीर एक फक्त मोगोचे फुडारी म्हणून न्ही, कारण म्हाका दिसता जें आज काँग्रेसीक भोगलां तें 2 म्हयन्या पयलीं तुमकां भोगिल्लें. तुमी फक्त एक मोगोचे फुडारी म्हणून न्ही, बट एक युवा राजकारणी म्हणून तुमी ह्या राजकीय परिस्थिती कडेन कशें पळयतात? पयलीं म्हणटा सर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी म्हणजे परस भारतीय जनता काँग्रेस पार्टी म्हटल्यार चड बरें. कित्याक बीजेपी उरलीच ना, कमळ काडपाक हात जाय पडटा, सो हात तांच्यांनी घेतल्यात. म्हाका भंय दिसता आतां पणजे महिला मोर्चा बीजेपीचो, कित्याक 2 म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी येदे मोठे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले की सगळ्या बायलांनी सांबाळून रावचें, बाबूश सारको मनशाक मतां घालची न्ही. आतां ह्या महिला मोर्चाचें कितें जातलें? कित्याक बाबूश आज बीजेपीन गेल्लो की बाबा बाबूशाचें शुद्धीकरण करून ते आज हाडटले दिल्लीच्यान, की बाबूशाच्यो सगळ्यो केसी वतल्यो, बाबूश हो रेपिस्ट आशिल्लो नाशिल्लो, हेजें कितें आसा तूं एक रिपोर्ट करचो ताचेर, की जे ते लिडर्स जे कितें उलयल्यात की बाबा बीजेपीन आयले आनी ताजो बायलॉजा प्रमाणे ताजें शुद्धीकरण जालें जाल्यार आमकां कळचें. कित्याक ही मोठी गजाल आसा, कित्याक महिला मोर्चा फूल बशिल्ली आज पणजे भाजपाची की बाबूश सारके रेपिस्टाक मतां घालची न्ही अशें तें म्हटलें. हांव म्हणना पळय ताजेर. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ताका मतां घालची न्ही, वी आर नॉट फिलींग सेफ इन बेंजीम. सो द सेम पर्सन हेज कम नाव. सेकंडली आतां बाबूशाचें कमिटमेंट हे दवरतले की ना आनी कॅसिनो काडटले की ना हो दुसरो. देर इज अ सेईंग, टू मच ऑफ स्टेबिलिटी वील ऑलवेज लीड टू मोर इनस्टेबिलिटी. फुडल्या 6 म्हयन्यान ते 12 म्हयन्यान जे कोण हे बायलॉज आनी जे कोण रिस्पेक्ट धरून गेल्यात राष्ट्रीय पातळीचेर ते परत गोंयांत कितें करतले सगळ्यांक कळटलें. चवथी गजाल, 2 म्हयन्या पयलीं डिफेक्शन जाल्लें, सुदीन ढवळीकर सराचेर सगळे हांसताले आनी डिफेक्शन करपी लोकांक आज एंटी डिफेक्शनाचो मिनींग कितें आनी हाव एंटी डिफेक्शन हर्ट्स हें फाल्यां म्हणसर कळटलें. कित्याक कंटिन्युअसली जे फेसबुकार जे सोशल मिडियाचेर कॉमेंट्री चलिल्ल्यो MGPचेर ती म्हाका दिसता दॅट वील कम बॅक अगेन. 5वी गजाल, येस, एज अ यूथ पॉलिटिशियन आय फेल्ट बॅड अबाउट दीस पॉलिटिक्स बिकॉज आय हॅव अंडरस्टूड वन थिंग, दॅर इज नथींग कॉल्ड एज कमिटमेंट. फाटल्या वर्सा फाटल्या इलेक्शनाच्या पयलीं जे कोण हार्ड कोर ऑपोजिशन आशिल्ले ते आज मंत्रीपद घेवन बसल्यात. आनी दुसरी गजाल, एज अ यूथ आय एम फिलींग गूड आफ्टर सीइंग एलेक्स रेजिनाल्ड बाब, दॅट असोय मनीस आसा जो आमच्या सारक्या युथाक एक इन्स्पिरेशन आसा, एक रोल मॉडेल आसा, जो पयशाक बळी वचना, जो कोणाकूच बळी वचना, तो आपले ध्येय आपली पार्टी धरून वचून उबो आहा. आनी ताणें पयले दिसा सांगिल्लें की आपूण पार्टी सोडचो ना म्हणून. ओके रेजिनाल्ड बाब, हांवें म्हणिल्लें की यू हॅव बिकम अ रेअर स्पिसीस इन गोवा टुडे. अँड सेकंडली नाव द रेस्ट ऑफ द 4 ऑफ युअर कॉम्पेट्रिएट्स are ex-chief minister, so your level has gone up. There are 5 Congress MLAs, 4 of them are ex-CMs and Alex Reginald. How do you feel? First, however much you try to tell me, म्हाका फुलोवपा शकना. I'm not telling anything. हांव ग्राउंड लेवलार भोंवपी तूं खरें फुलय जाल्यार कितनान फुलयला हांवें न्ही. लेट मी फिनिश ना. हांव ते आमी आल्लेकर बाबा भशेन सांगता, तूं उलयनाक मदें हांव म्हण. हां बरें उलय चल. सो आतां बस म्हण. सो सांगपा म्हणल्यार म्हाका फुलोवपा येना. माय फीट आर फर्मली ऑन द ग्राउंड. फ्रॉम द टायम आय वॉज इलेक्टेड, हांवें एक प्रिंसिपलाचेर लोकां इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन जाल्लें 2000 ZP म्हणून, आनी लोकांक कितें सांगलें, आय वील वर्क हार्ड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. हांव इंटेलिजंट मनीस न्ही. एट द सेम टायम आय वील वर्क वॉट एवर इंटेलिजन्स आय हॅव. आय एम नॉट शिरूड, आय एम नॉट क्रुकेड, आय डोंट हॅव अ एजेंडा, I don't have a manipulation level like all the others have, including all leaders. So I don't want to blame anybody. Now first, I will go to this. Parulekar Bab. Parulekar Bab today can talk because 2 guys from the Goa Forward have still not merged in the BJP. That is one of the options they had. If they had merged, his language would have been different. Second, Rajkaran म्हणल्यार काय ना सांगता. Rajkaran म्हणल्यार काय ना, BJP has gone corporate. They have shown that politics can be taken to another level, which is called a business level, and the profit is called corruption. So they have made it a corporate party, and the motto is power and money, which is corruption. So they will indulge for power, any level they will go. They have already made it clear. 1,
तेणी आमगेले दवलेकर बाबाचे बरे यूज केलो तेका गेले 2012 मातशी हिस्ट्री फाटल्यान वता दवलेकरान सारकी झगडी केली आपण BJP कडेन टाय अप करतलो आनी आपण अशें करतलो तशें करतलो फायनली CM जावपा देखून ट्राय केली तेका कांय दिवं ना जावं म्हणटो आतां बाब पर्वळेकर म्हणटा एवरीबडी कम इन म्हणटा सगळ्यांक BJP येयचें सो सद्याक मातशें रागा जायनाका तूं हिंगा आपयले आपण भायरी म्हाका तुवें सुबेज दीत म्हणल्यार देखून हांव येना सांगता आतां एवरीबडी कम इन म्हणलो मातशें तो स्टेटमेंट दिलो कित्याक काँग्रेस आहा ती आतां BJP जालो आहा आनी BJPचे ओरिजिनल वर्कर ते मातशें तेणी सोदीच पडटलो हुंयची गोलीन धांवपाचें ती आमगे गोल ती आनी हुंयची गोल ती पण हुंय जाल्यार सोदी कांय ना जाल्यार ही गोली पळोवहा ही गोली पळोवहा वाचला लास्ट 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 ओके लेट इट फिनिश नाल कम साहेबा तू बसा ना ना ताई जाऊ नये रजनी ताई झाले की तुम्ही घेता हल्लेकर बसा ऐक रे हल्लेकर ऐक रे न्यायान आणि नीतीन एकीकडे रावले आपल्याकडे रावले नाही आपल्याकडे रावले हेच राजकारण करत बसा 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 ओके सांग व्हॉट इज युअर फायनल पॉइंट ओके अलेक्स टाइम मेळटलो बसा ऐकून घे बस हा दोन डावांग आसा पूण तेणी आपले काम केलां उपसाव करपाचो ओके दिलीप लेट हिम फिनिश देन आई विल कम टू यू व्हॉट इज युअर लास्ट पॉइंट चोड विथन मिस्टेक अलेक्स व्हॉट इज युअर लास्ट पॉइंट आतां लास्ट पॉइंट आमी यूथ म्हण आमी गॉड ग्रँडफादर म्हण आमी एक प्रोग्राम केला तेन्ना आमगे विजय बाबा आसलो रोहन सगळे आहले आमी ग्रँडफादरांचे पडे आमी एक झूज केली वी हॅव लॉस्ट दॅट बॅटल वाय बिकॉज देर आर यूथ हू गॉट मिसगायडेड आय टेल यू वॉट हॅपन the seniors, the new fellows who got elected, they have got no experience. Thank Mundu Visraile te bitai. Thank they don't understand in politics. Patience is the keyword in politics. Maintain nobody knows. Example is Atal Bihari Vajpayee, who at 5 terms he was in the opposition. 6th term he went to where. See, you have to know what is politics. Politics you have to take it to a different level. You have to understand. If you have understandings, you see these guys are gone 10 guys. I have understood them. They have been in a mighty big hurry. So they have lost. When they lose, they will come to know the reality. But I know what is the reality. So when you understand, it's okay. So understanding Gurpak, the seniors didn't allow the juniors to understand politics. Thank you, misguide Gurup. A thick jana hai titu, a group antale thick jana hai who have got agenda. They will sell all the fellows. The other 7 fellows will be sold. When they are sold, they will come back and they will know what the plan is. Second, the last part is BJP. I think I was having high expectations of Pramod Sawant. I think he will go down in history as one of the chief ministers who could not hold fort. Okay. This is my view. I may be wrong, but people of Goa, like for example, I have been elected by certain number of people from Gurtari. I have got due respect for them. I will not change. I will remain in my party, come what may. Okay, nice to and hear even if development zaina, anikit zaina, that will not be an excuse. Okay. You wanted to respond ki tange ek valid point He already responded. What more? No, he wanted. Let him talk give. something else. Now let him Debate give is short. chance. Now debate is short. Let him. Now go let another him point. give chance. Let the people of Goa No, also. let him give. No, you wanted एक गजाल असा जो विच इज अ वॅलिड पॉइंट जी आमी आज सोशल मिडियाचेर पळयतात तुमची अख्खी यंग ब्रिगेड जी आसा भारतीय जनता पक्षाची ती आज फ्रस्ट्रेटेड दिसतात आणि ओपनली फेसबुकाचेर पोस्ट घाल्यात सिनियर्स ओके फ्रस्ट्रेटेड आसात काय ना तुम्ही सांगात कारण लक्ष्मीकांत पार्सेकार बाब ओपनली उलयल्ले राजेंद्र नार्लेकर बाब ओपनली उलयला ते फक्त पक्ष सोडून वतनात म्हणटकीर तांणी हें सगळें एक्सेप्ट केलें हें धरप सारकें नो कशें आसा जाणा की प्रत्येक जाणांक हें स्वतंत्र भारत आसा आनी प्रत्येक जाणांक आपले विचार आसा पळय ते म्हणपाचे म्हाका दिसता सगळ्यांक स्वतंत्र आसा आनी दिवपाक जाय ते खंयच्याय पक्षान आसूं आमच्या पक्षान आसूं आमच्या MG पार्टीन आसूं काँग्रेस पार्टीन आसूं तांकां दिवपाक जाय आतां एखाद्यान जर म्हटलें कितें तें हें जालां पळय आत्ताचें कितें हांवें आयकलां की आमच्या हाणें आल्लेकार सरान म्हटलें की काँग्रेसीकरण जालां आनी कोणी तरी आनी कितें तरी म्हटलें पण त्यांचे विचार जे आसा पळय हे विचार आमी बदलूंक शकना पूण ते आमच्या बरोबर आसा काय ना हें म्हत्वाचें आनी ते आयज पर्यंत आमच्या बरोबर आसा आमच्या बरोबर ना जे विचार आमचे पटना पळय ते आयज काँग्रेसींतल्यान तेजे प्लेयर म्हणटा तुका 15 प्लेयर आसले पळय ते 10 प्लेयर आमच्या बरोबर आसा जेंकां विचार पटना म्हणून ते आमच्या बरोबर आयले आमचे बाकी सगळे मतभेद आसात मनभेद नात ना केन्ना हे जावचें ना आनी आमचे जे म्हणटा पळय ते आमचेच उरतले हांव तुका हांगा रावन चॅलेंज दिता न्ही की ते आल्लेकर आसूं पार्सेकार आसूं
आनी कोणूय आसूं तुमच्याच बरोबर आसतले. आमच्या बरोबर आसतले. राजबाब, एक प्रश्न जो येता हातूंतल्यान व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट जो ताणें काडलो की ते आमकां सोडून वचनात. सो हे सोडून वचपाचें जें प्रकरण आसा, डिफेक्शनाचें जें प्रकरण आसा, आफ्टर शिरोडा आनी आफ्टर मांद्रे, आमी ताका एक इन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी दिल्या मतदारांनी आनी लोकांनी. कारण जे दोग जाण फुटून गेल्ले आनी ज्या दोग जाणांक उडोवपाची लोकांक संद आशिल्ली त्या दोनूय आमदारांक लोकांनी परत इलेक्ट केले. सो आज जेन्ना हे 10 जाण वतात, तांकां तर आतां राजिनामोय दिवपाची गरज ना, पूण हे जेन्ना फुटून वतात तांकां मुखाल्ल्या परिणामांची चिंता ना. कारण दे नो वी कॅन मॅनेज दीज वोटर्स. इज इट अ रियलिटी? गोंयान भितर ही एक परिस्थिती फाटले 20 वर्सांनी जाल्या. फक्त गोंयान न्ही, जितली म्हणून देशान भितर ल्हान राज्यां आसात ही जाल्यात. कारण ल्हान राज्यां भितर आमदाराक लागीं धरप आनी आमदाराक लोकांची सायजेबल मतां विकती घेवप सोंपें जाता. गोंयान भितर कॉन्स्टिट्युएन्सी 25,000 ते 28,000. ताका लागून जाता अशें की तुवें 7 मतदार जर मॅनेज केले जाल्यार हें सगळें कुरे येता. म्हणटकीर मंत्रीपद घेवप, मंत्रीपदांतल्यान जवळ एक 100 कोटी रुपये करप, ते काडप आनी ते आपले ह्या लोकांक खूश दवरप. दीस इज द गेम गोईंग ऑन फॉर लास्ट 20 years. जे काँग्रेसीन केलें आनी आतां तें तशाचें तशें बीजेपी करता. बीजेपीन ज्या पद्दतीचो खेळ आतां फाटले अनेक वर्सां केल्या, तातूंत भितर मनोहर पर्रीकार Our problem is not corrupt politician. Our problem is corrupt voter. वोटर ऑल्सो आनी पॉलिटिशियन ऑल्सो. कारण ज्या समाजांतल्यान भितर हे सगळे पॉलिटिशियन आयल्यात तो करप्ट समाजूच आमचो. सो म्हाका दिसता अशें की आमी एक मुवमेंट, पत्रकार लेखक विचारून एक मुवमेंट हो करचोच पडटलो, एक सस्टेनेबल मुवमेंट की हें चल्लें तें बदलया. आनी परत आतां दिलीप परोळेकर बाबान एक गजाल सांगली की ते विरोधान उलयतात पूण आमचे बरोबर आसात म्हणून. कारण तांकां ना कापसतात भायर सरून आवाज उठोवपाची म्हणून ते तुमचे बरोबर आसात. आमी जें राजकारण शिकलें तें कितें? आमी राजकारण शिकल्यात तें राजकारण म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप. तो अन्याय समाजान जाल्लो आसूं, राजकीय वेवस्थेन जाल्लो आसूं किंवा राजकीय पक्षान जाल्लो आसूं, आपल्या पक्षान. जर तुमकां जर आवाजच उठोवपाक कळना, तुमचे जर पक्षाच्या व्यासपीठान जर फक्त हाजी करप चल्ला, दिल्लीन ते बडी घेवन बसल्यात अमित शाह आनी मोदी, आनी ह्या हांगा भिवन दीस काडटात. आनी कशे तरेन ते बडी दिल्ले जाल्ले म्हणून कशे तरेन आमदारांक एकठांय हाडप, सरकार घडोवप, सरकार स्थिर जाल्ल्याचो दावो करप. म्हाका दिसता हें जनता विरोधी, गोंय विरोधी आनी ताका लागून पण जनता ह्या डिफेक्टराक विठीक धरता काय परत निवडून दिता? हांव तुमकां परत तेच सांगलां. मतदार 25,000 आसता. ह्या 25,000तले 7,000 तूं जेन्ना मतदारांक विकते घेवंक शकता तेन्ना तुगेलो गेम साध्य जाता. 7,000 म्हळ्यार सबंद मतदारसंघ न्ही. सो आमचे हे जे काही डिफेक्ट्स आसात, हांवें म्हणलें तशें विचारवंत लेखक किंवा समाजाक दिशा दिवपी लोकांचें अपयश. आमी मुवमेंट करूं शकनात. तुमच्या लिडरांनी हें म्हणिल्लें की लोकांनी डिफेक्टरांक परत निवडून दिले. सो हातूंत अजाप जावपा सारकें कितें आहा? यू एग्री विथ दीस? तुमी ग्रावंडार काम केल्लें ह्या पोटवेंचणुकेक. यू एग्री विथ दीस दॅट डिफेक्टरांक जनतेचो भंय उरलो ना? उरूना म्हणून वता न्ही ओपन. इट्स लायक सरान म्हटलं, राजू बाबान म्हटलें की गृहीत धरिल्लें आसा, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड दॅट बाबा इतली कॅपेसिटी म्हजी आसा. कित्याक सांग, ज्या मनशाक जर सेल्फ रिस्पेक्ट आसा, आतां दिलीप बाब म्हणटा विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, तांच्यांनी खूब काम केल्लें, तांच्यांनी मेहनत केल्ले, तांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वचून ज्या मनशांनी ताका गाळी घाली, ताजें पर्सनल लायफ काडलें, ताका काडलें आनी त्या पार्टीन मंत्रीपद दिली. तुमी कशे उगी रावले? खंयचे बायलोज? सेल्फ रिस्पेक्ट ना, ताजेर कांयच ना. आतां तुमी ते म्हणटा राजेंद्र नार्लेकर सर उलयलो, पार्सेकार सर उलयलो. आयज सोपटे जिखले की पार्सेकार सारकी दिंड काडली मरे. एक्स सीएम तो, आनी एक्स सीएम म्हणटा पार्टीन कितें जाता तें आपल्याक खबर ना. कसले मतभेद आनी मनभेद उलयता तूं? एक रूल चल्ला, ऑटोक्रेटीक रूल, हम करे सो कायदा, त्या प्रमाणे सिस्टम चल्ला. फॉलो करता जाल्यार फॉलो करा, नाल्यार मागीर बडी आसा न्ही फायल्यो खुबश्यो वयर काडपाक. हो सिस्टम चल्ला. अलेक्स बाब, आमगे सिस्टम आमगे हिंदू एक मिस्टेक आशिल्ली. हायकमांड डिसायड करता लिडर डिसायड केलो हायकमांडान. हेगे कोणी हिंग कोण बरो ग्राश मारतो, बूट पॉलिश मारतो, थिंग वचोन आपल्याक करून घेता जाय तें. एक पाट ताणें डिसायड केलें यू फॉलो द लिडर ऑर युअर सायडलायन. तें आतां थिंग जालां. थोड्या तेंपान जातलें. कित्याक तो म्हणटा सगळे आसात म्हणटा न्ही. सोबतेन कितले आसात तो पार्सेकार बाबा मातशें उलयनाका, मागीर उलय. यू फिनिश. सोबतेन एक्सेप्ट केलें, सोबतेन बूट पॉलिश केल्यानंतर लिडरशिप जाता. I always speak about my party and against my party, not like you. You only speak when you're hurt. What is your point? My point is very clear. My point तो आसा म्हणटा तेका सोबतेन कितले पार्सेकार आहा तेजी डिणकाण सांगली. कळ्ळें? आतां मनोहर पर्रीकर फूल फोर्स आसतना 2012 you can't take people for granted. I was thinking
म्हाका फ्रांसीस डिसोजान एक दीस सांगलें तेगे कॅबिनात सांगलें इफ द पीपल द वे दे टॉक दे वोट यू वील लूज द नेक्स्ट गवर्नमेंट म्हणपाक लागलो. आय रिमेंबर हीज वर्ड्स. इफ वॉट एवर दे स्पीक ते वोटींग ते भाशेन जालें तुमी गेल्या म्हणपाक लागलो. तूं कितें उलयता रे? हांवें म्हणलें आमगे 20-22 येतले म्हणपाक लागलो. 2012 आमी कितल्यांचे पावले? 9चे पावले. आनी मनोहर पर्रीकर तेन्ना 2012 22चे पावलो. 22चे ताजे फुडली इलेक्शनां चोय मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर जावन परते येयलो. आय एम जस्ट टेकिंग यू 2 minutes. आमी 9चे आहाय ते 17 गेले आनी ते 22चे आहाय ते 13चे येयले. सी द सिट्युएशन. पीपल आर द पावर आनी पीपल कितलो पावर आहा तो आमी आसा कितें म्हणटा डिफेक्टरांक भंय आसा काय ना? डिफेक्टरां खबर सांग तुका हांव. ते 2 जाण पळय डिफेक्टरांत गेल्ले ते आमगे काम जावपा जाय आशिल्लें. कितें जावपा जाय आशिल्लें तेंक उडोवपाक. कोणूय जिको पण आमगे काम कितें जावपा जाय आशिल्लें घरदारांक. मुजे असो मनीस आमगे पार्टी नाका. गुड पॉयंट. आय 1 सेकंड मुगे कितें हांव आसलो जाल्यार इफ आय वॉज इन चार्ज कोणूय यो जी तळवळकर बस ना जाल्यार बाबा हे गेलो दिपका बस तेंक जिखली. परसेप्शन इज इम्पॉर्टंट. 1 to 5 जाल्यार गेल्यार 1 to 5 जायन गेलोली जाल्यार इवन तुगेलो फ्रांसीस डिसोजा पडटा तुगे हे गेलो फ्रांसीस चोलो पडटा आनी तुगेले आमगे 4 सीट येताय ओन्ली बिकॉज ऑफ परसेप्शन. This we failed, and who failed? The persons who were in charge of the Congress party. And if this thing continues, this system continues, then the आमदार कोण केलाय ते irrespective of जे लोकांनी तेगे पार्टींत आहाय तेंक घरदारी म्हूण सोमल्या पासून ते तेश मारतले कित्याक दे हॅव नो ऑप्शन बिकॉज आवर फेलोज हॅव फेल्ड. ओके जी बाब म्हत्वाचो मुद्दो आहा तो हो की 2017चो विशय आयलो. ह्या लोकांनी तुमकां तेंको दिल्लो तो मागीर गोवा फॉरवर्डान जावं रोहन खंवटेन जावं गोविंद गावडेन जावं. आज जेन्ना आमी बसले हांगा आमकां वेगवेगळ्यो गजाली आयकूं येतात की आतां हे 10 जाण आयल्या म्हणटा तातूंतले कांय जाणांक मंत्रिमंडळाक घेवपाकच जाय ताजे खातीर कांय बदल जातले. सो एक वोटेशन जेन्ना दे वर अ पार्ट ऑफ NDA तांकां अशें ट्रीट करप कारण एक गजाल तर ताणें सांगल्या की आमकां विश्वासा सुद्दां घेतलो ना म्हणून करतना हें कितलें बरोबर? आतां आमी डिबेट म्हाका दिसता हांगा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जर उलयत जर फुडलें फाल्यां कितें जातलें परवां कितें जातलें वा आयज रातीक कितें जातलें इट वील बी टू अर्ली. कितें म्हणटा तें तांकां विश्वासा सुद्दां घेतला जेन्ना म्हणटात विश्वासान ना घेतला वो घेतला हें तुका आनी काय म्हाका खबर ना. पूण एक गोश्टी हांव सांगूंक शकता की फाल्यां कितें जातलें तें खबर ना. पूण एखादे जे कोण जर आमदार फुटून काँग्रेसींतल्यान येता तेणी आतां पयलींच म्हज्या कलीग रेनल बाबान हें केल्लें आहा की तो म्हणटा की आपलें जें हें आसा पळय लिडरशीप आहा पळय हें दिशाहीन आसा. तेणी एग्री केलां म्हणजे तेका कितें हेंच ना वेटेजूच ना की तेका जर खरी जर वेटेज आसली त्या लिडराक जर खरी वेटेज आसली जाल्यार आयज सोपटे येवचो नासलो. तेका जर तेंच्या हितूर जर म्हापश्यां जर वेटेज आसली म्हापश्यां आमचो जसुआ बाब आहा पळय तो निवडून येवचो नासलो अशें तेजें म्हणणें आसा. म्हणजे तेजें लिडरशीप तेजें स्वताचो काँग्रेसचो वजान तेज्या लिडरशिपीचेर तेजो हें ना. आनी BJP हितूर एक डिफरन्स कितें आसा ती जी कोण लिडर आसात जे कोण आमी आमचे लिडर मानता तेजेर पूर्ण विश्वास ठेवन हो पक्ष राजकारण करता आनी हेज्या फुडेंय करतले. आतां आमी तुमी जो प्रश्न विचारलो तेका उत्तर दितना हांव इतकूच सांगीन की आयज रातीक फाल्यां सकाळी वो परवां वो सोमारा कितें जातलें पळय हें म्हाका खबर तेन्ना उलोवया. घडटा पळय जेन्ना कितें घडटा पळय तेन्ना परत हांगा जावया परत तेजेर डिबेट करया. एक गजाल ही जी आसा अलायन्स पार्टनरांच्यो आज वेगवेगळ्यो गजाली आयकूं येतात. एक तर ताणें सरळ सांगलें की आमकां विश्वासाक घेतलें नाशिल्लें म्हणून. हाव रायट इट इज आनीक वेदर दे डिजर्व दीस फेट ऑर दे डोंट डिजर्व दीस फेट. ल्हान पक्षांक ऑप्शन नासता. ल्हान जे पक्ष देशान भितर आमच्या सद्याच्या लोकशाही प्रक्रियेत निर्माण जाल्यात न्ही ते सदांच सत्ताधारी पक्षावर वतात. त्या प्रमाणे तांकां फाटल्या वेळार दिसलें की सत्ताधारी पक्षावर वचप त्या प्रमाणे ते गेले. आतां कितलो तांणी ताणून दवरप केन्ना भायर सरप हें जें पळय कितें लागता राजकीय हुशारपण तें ताणें दाखयलें नाका दिसता म्हाका. म्हाका दिसता की पर्रीकार वतगीर इट वॉज अ रायट मुवमेंट की तांणी रिटालिएट करपाक जाय आशिल्लें. कारण पर्रीकार वतगीर सरकारचो चेहरो बदललो. पर्रीकार वतगीर प्रमोद सावंत जालो. प्रमोद सावंत हो वेगवेगळे इंट्रस्ट आशिल्लो मनीस. तागेले मायनिंगान इंट्रस्ट आसा तागेले बाकीचे सगळे इंट्रस्ट आसात. सो तागेलें काम करपाची पद्दत ही वेगळी आसतली हें त्या वेळार कळपाक जाय आशिल्लें तांकां. आनी त्या वेळार तांणी सरकारांतल्यान भायर सरपाक जाय आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. तें चुकलें. तांणी गव्हर्मेंट फुडें व्हेलें तेन्ना आनी ताका एक दोशी बी काँग्रेसीक दिवपाक जाय. काँग्रेसीचो एकय मनीस धडना कॉन्फिडन्स कांय ना आनी काँग्रेसी बरोबर
एकठांय घेवन वचपाचें लोकांक एकठांय नाशिल्लें. ताणें म्हणलें आपली लिडरशीप फेल. लिडरशीप इन बीजेपींतल्यान लोक घेतल्यान तांकां तिकेट दिलें फाटल्या इलेक्शनात. ताका लागूनय लोकांचो भ्रमनिरस जालो. जे लोक रिटालिएट करूंक सोदताले, म्हाका दिसता की हें राजकारण जें पळय जें आतां जालां तें फाल्यां कंटिन्यू उरतलें अशें न्ही. सद्या 2-2.5 वर्सां उरल्यात तें सरकार टिकतलें काय कितें हें उपरांत उलोवया. ताजे उपरांत कितें म्हणटा ही जी ट्रिटमेंट मेळ्ळ्या अलायन्स पार्टनराक फायनल, दे डिजर्व इट ऑर दे डोंट डिजर्व इट? आय थिंक एवरीवन डिजर्व्स वॉट दे हॅव गॉट, बिकॉज पार्टी जेन्ना फुडें सरिल्ल्यो ह्यो बीजेपीच्या अगेन्स्ट म्हणून फुडें सरिल्ल्यो आनी तांच्यांनी विश्वासघात जनतेचो करून बीजेपीक जॉयन जाल्ले. सो आतां बीजेपीन तांच्या बरोबर विश्वासघात केलो. सो वॉट एवर यू आर गिवींग बॅक यू आर गेटिंग इट बॅक. इट्स एज सिंपल एज दॅट. स्टील नाव वेन एज दिलीप बाब सेज that party runs as per constitution and everything, I feel Vijay Sardesai should have been taken into confidence by BJP because of him this government was running. Okay. Final, you are friends in the alliance of BJP. You feel they deserve this or they don't deserve this? लिडरशिपाचे मातशें एक पॉयंट क्लॅरिफाय करता Quickly. लिडरशिपाचे तो लिडरशीप एक पाट जाली ती स्ट्रॉंग म्हणटा बीजेपीन. लिडरशीप जो तितली स्ट्रॉंग जाल्ला खबराला नासलें स्टेटमेंट काडपानी नाजाल्यार आमगेलो हल्लेकारान काडपानी नाजाल्यार काडपानी. लिडरशीप कितली स्ट्रॉंग Okay, what about the alliance partners? कोणागली स्ट्रॉंग ना. लिडरशीप म्हणटी सेंटराची चलता. सेंटर जो गव्हर्मेंट आहा तेजे चलता. Okay. What about alliance partners? They deserve it or they don't deserve it? Alliance partners, the way they went and supported the BJP, citing reasons of Manor Parrikar, citing this and citing that, it was natural. BJP is known to ditch alliance partners. BJP is known to ditch people. BJP is so famous, and yet trusting them and going that side, I think it is just another day for the BJP. Just another day for the just BJP. another day. And now just another days will be a little more days, and we will come to know. We will have another chance to have another debate. आम्ही इतल्याचेर हांगा थांबतात. सगळे पॉयंट ऑफ व्ह्यूज तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न आमी लायव्ह सगळी घडणुको तुमचे मुखार हाडटात. दिल्ली सावन सुद्दां कितें चल्लां हें आमी तुमकां दाखयलें. ह्या प्रकरणा कडेन निगडीत सगळे पॉयंट ऑफ व्ह्यू सत्ताधारी, विरोधक आनी न्यूट्रल आनी जनतेच्या मनांतली खतखत आनी असंतोष हो सगळो तुमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न आमी जशी ह्यो घडामोडी घडटात तशी करत रावतले. तुमी आयले, इतली बरी तरेन मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात. नमस्कार.